Yesus Kristus namo Sodwandara Namo Yesus Kristus Undiarupan lipunascha Namo Sodwandara Sakramentan tangkaracha Namo Sodwandara Undiarupan lipunascha Namo Sodwandara Sakramentan tamkaracha सर्गीन सुदेव तो आमका मेळोक रावलाय देव तूं आमका मेळोक रावलाय देवोन तुवें लिपोन उंड्याचे रूप घेतलां देवोन लिपोन तुजे उंड्याचे रूप घेतलां उंड्या वायनार्ये तूं आमचें काण जाताय उंड्या वायनार्ये तूं आमचें काण जाताय आमच्या मोगान बरोवन तुकाच समर्पिताय आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिताय नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपान लिपोनासच्या नमो सर्वोद्धारा Sakramentan tamkaracha Jesus Hallelujah, 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 Hallelujah. जिणयेचें सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या जिणयेचें सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तान पुसवून आशेन आंगारावल्या तुजे तान पुसवून आशेन Yesu ye amka melom to ye
भंडार घेऊन ये. तुझी कृपेची दिल्या भंडार घेऊन ये. नमो नमो येशू ख्रिस्ता, उंड्या रूपाने पोरस्या. नमो नमो सर्वोद्धारा, सक्रामेतांकाराच्या. नमो नमो येशू ख्रिस्ता, उंड्या रूपाने पोरस्या. नमो नमो सर्वोद्धारा, Jesu, 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 Yesue, 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 Yesue. Hallelujah, 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 hallelujah. Bogala Baba ini na. Ya powi sakramentan. Jesu koros sajarasa. तो आमकां सगळ्यांक मोगान पळयता. आमची नदर त्या जेजूचे दवरा. तो देव बापाचो पूत खरो मोग कितें तें ताणें आमकां शिकयलां. आनी तुवें तुज्या कश्टान मरणा उदेशी आमकां दाखोवन दिलें. ह्या पवित्र वेळार तुज्या अपरिमीत मोगाचो. तर आज आमी हो मोग नियाळटा आसतना हांगासर हाजीर आसल्या सर काजारे जोड्यां पासत आमी मागुया. जायतीं कुटुंबां आसात हांगासर, निराशी कुटुंबां आसात. जायत्या कुटुंबांत भुरग्यांचे देण ना तीं हांगासर आसात. आमी विश्वास धरून हांगासर आयिल्ले आसा. आज आमी जेजूतलेंच म्हणटा, मागात आनी तुमी घेतल्यात. भगवंत पावलो रोमांकारा बरोवन सांगता, रोमन चॅप्टर 10:17, भावार्थ आमकां देवाचें उतर आयकले निमती आमचो भावार्थ वाडटा. तर आज आमी हांगासर आराधन करता आसतना आमचो भावार्थ वाडोवया आनी हांगासर आसल्या जेजूक सश्टांग नमान करुया. आराधनानी वंदन करो, जीवने आमचे समर्पिता. कुटाम आमचे आराधनानी वंदन करो, कुटाम ये आमचे समर्पिता. कष्ट दुःख आमचे आराधनानी
पिडा शिडा आमची आराधना वंदन करू पिडा शिडा आमची समर्पिता या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया या नमस्कार करूया दोन्ही हात उभारूया या आमच्या जेसक वाकडी करूया अंग देऊया या वेळार पवित्र आत्म्याची भरती या स्वतेचेर येऊन सगळ्यांक आमकां सुटका या काळोखांतली सुटका फावो कर आणि आमकां आज उजवाड जेजू उदेशी आमकां फावो जावदी तर एका कुटुंबांतलो मोग वाडो सस्निकाय वाडोवंक धाडाय बाळगूंक आमी मागुया हालेलुया 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 Sakramentan सदांच मोचे खातीर कोणासच्या जेजू हांव तुजो मोग करता सांगात त्या जेजूक हांव तुजो मोग करता हांव तुका आराधन करता जेजून केल्ल्या सर उपकारा खातीर अर्घ दिता आ सगळ्यो संवसाराच्यो राटावळ्यो देगेक धरून आमी हांगासर नवेन करून ह्या आराधनाक आमी हांगासर आयले हो थोडो वेळ सारूंक जेजू सांगता आज आमी त्या घरायांचे फेस्त करता आसतना जेच्या आपरकटेची परब आमी समरमता आसतना त्या विद्वान त्या ज्योतिशांनी नकेत्र उदेशी तांकां जेजू मेळ्ळो आनी तांकां संतोश फावो जालो आज जेजू आयला न्हय सुदेवाक मात सगळ्या मनशाकला उसवाड दिवंक तो आयला आज तो म्हज्या जिविताक तुमच्या जिविताक तुमच्या खासारे जिविताक तुमच्या भुरग्यांक तो उसवाड दिवंक आयला आज आमी तो उसवाड स्विकार करता गाय आज आमची काळजां तयार जाल्या गाय ते उसवाड आमी आमच्या काळजांत घेवंक आमच्या कुटुंबांत व्हरूंक जर आमी ताचो उजवाड आमी घरांत वेचूंक जाय तर आमकां देवाची काकूळट गरजेची बोगसणे गरजेची त्या देखून आमी थोडो वेळ बोगसण्यांत आमी सारुया कोणाक खुशी आसा ताणें बसचें कोणाक दिंबी घालूंक जाय ताणें दिंबी घालचें तुमचो उजवाड तुमच्या काळजाचेर दवरात ह्या वेळार कोणाक दोळे धांपूंक जाता ताणें दोळे धांपचे ह्या वेळार आमी बोगसणे मागता बोगसणे विदयशी आमकां जेजू सोडवून आमचे बांद ती सांकळी तुटून वेतात ह्या वेळार काजरी जिवितांत जायतें बरोवंक करूंक सुटल्या तुज्या मोगाची आज्ञा तोंडान उसारल्यान पूण करण्यान आमी दाखोवंक ना आमचे वडील आमकां शिकोवन दिवन समजून येता तेन्ना आमी राग धरून रावल्या एकामेकाचेर दुबाव धरून बोगसणे दिनासतना हप्ते जाले म्हयने जाले वर्सां जालीं काळजांत राग धरून रावल्या आमी द ईगो वॉज डिस्टर्बिंग अस त्या ईगो उदेशी आमचे काळीज मन उक्ते करूंक आमी विसरल्या आमच्याच कुटुंबांत जायतीं जाणटीं आसात
पूण आमी तांची सेवा करूंक विसरल्या. जायते फावटी काळोखाचे आमी वाट धरल्या. उज्यान धूम घालतना तसो परमळ आनी स्वाद शिंपडायता. उज्या वरवीं दुंपाचो धुंवर वयर सोडून वेता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत फकत उजो कसो आमी जाल्या. आमच्या करण्या उद्देशी दुसऱ्यांच्या कुटुंबांत फॉर्मल शिंपडावंक जातलो, पूण आमी चुकल्या. जायते फावटी आमी कुडीच्या आस्कतेक लागून ताका आमी अपमान केला. आमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण आमी वळखून आमी ती कूड आमी बसयल्या. म्हज्याच दारुणाक लागून म्हज्या पोतीनेक आनी पोतीनेक हांव दुखयलां. सांगात तुमी. फावो त्या वेळार मोग दिवंक, तिच्या मोगाची भावना समजूंक हांव प्रयत्न करूंक ना. घरांत साक्रमेंताची पोती नासल्यारय पेल्याच्या अस्तरेचेर आशा दवरून रावलां. म्हज्या भुरग्यांक सांगता, हांव दयाळ जावंक हांव चुकलें. अशें जायतीं आमची पातकां आसात भितर. आज आमी केन्ना आमी जेजू लागीं मागता तेन्ना जेजू आमकां खरी काकूल जोडून जें कितें आमी मागता जेजू आमकां फावो करता. त्या देखून ताची काकूट मागून आमी गावया. देवा काकुळतीचो तूं सा इमा प्रासड धोबोक काकुळ काकुळतीचो तूं सागो अपराध मुझे दूर कर नितळ म्हाका कर इमा प्रासड धोक एक निर्मळ काळीज रोसून दी देवा नवोत्मो मुझे भितर घाल उल्हासा सोनाद म्हाका परत आयकूंक दी चडवरे सोसून तो स्थिर सांबाळ काकुळट म्हजी करये देवा काकुळटेचो तूं सागो अपराध मुझे दूर कर नितळ म्हाका कर प्रासड धोक अपराध मुझे दूर कर नितळ म्हाका कर इमा प्रासड धोक. पुतीच्या बहिणी भावांनो, ह्या वेळार दोळे धांपूया. आमी आमच्या कुटुंबाचें आमी समर्पण करुया. ह्या वेळार
आमचे हे कुटुंब जेजूक समर्पून दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक आमी ताका ओपून दिता. आज ह्या वेळार आमी मागुया, जेजू तूं आमचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या पैकी कोणीय तुका दुखयल्यान तर तांच्या सुखीक आमी फारीकपण दिता. आमचे फारीकपण स्वीकार करून तांची तूं काकूळ कर. संवसारांतल्या सर कुटुंबा खातीर आमी मागता. अस्खतक्यांक बळ, प्रायस्तांक दिगो, विधवेंक आदार आनी अनाथांक आसरो. आमच्या घरांनी असलेल्या पिडेस्तांक आनी कश्टांतल्यांक तूं सांबाळ. ल्हान भुरग्यांचो तूं अदीक मोग करताय. आमच्या कुटुंबाच्या सर भुरग्यांक आमी तुका समर्पित ह्या वेळार. तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. तांची भक्ती वाडय. ह्या संवसारी जिणेन तूं सदांच आसरो तांचो जा. आमचे सगळो वावर ताका आमी भेटोवया. घरांत कोण अस्खत आसा जाल्यार पिडेस्त आसा जाल्यार तांकां भेटोवया ह्या वेळार. जेजू तुमचे दर एकल्यांचेर आशिर्वाद दिता. सगळ्यांक आशिर्वादान तो भरता. उबे रावया. वो पवित्र वेळ आमच्या हात विस्तारून दवरया आमी. ह्या वेळार तुमची जबाब जावन दी. अर्गान तुका सोम्या जेजू. सगळी म्हणया, अर्गान तुका सोम्या जेजू. तुझ्या एकाच उतरान संसार असल्या देखून अर्गान तुका सोम्या जेजू. तुझ्या दैवी काकूळ दाखोवन आमची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर, अर्गान तुका सोम्या जेजू. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां नडयल्या खातीर, अर्गान तुका सोम्या जेजू. पवित्र उतरां उदेशी नवें जिवीत फावो केल्ल्या खातीर, अर्गान तुका सोम्या जेजू. तुजे कुडी रक्तान आमच्या पातकांचें पोशण केल्ल्या खातीर, अर्गान तुका सोम्या जेजू. मोगाळ आनी देखी बरीत कुटुंब फावो जाल्ल्या खातीर, अर्गान तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाचे आशिर्वाद पोसोवन भुरगीं बाळां दिल्ल्या खातीर, आमकां सोर दिसपडतो ग्रास फावो केल्ल्या खातीर, अर्गान तुका सोम्या जेजू. कुटुंबान सांगाता मागण्यो करूंक आदार दिल्ल्या देखून, अर्गान तुका सोम्या जेजू. पिडेन कश्ट अनवरान म्हजेर भावार्थ दवरला देखून, अर्गान तुका सोम्या जेजू. आमकां भावार्थाचे देणे फावो केल्ल्या खातीर, अर्गान तुका सोम्या जेजू. आमकां सोर कश्ट अनवरांतले राखल्या देखून, अर्गान तुका सगळे हात उबारून देवाक वाखाणी करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. या वेळार तुजो पवित्र आत्मा या सर कुटुंबाचेर फावो कर. तुजे शक्तीन 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 बोल. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Power of the Holy Spirit come upon. Hallelujah. अर्गान दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा. अर्गान दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा. तीन वाशी मोर म्हजे उपकार तुजो भरला गोडा आनंदा. अर्गान दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा. सर्गी तळबार सांडून संवसाराक आयलाय देखून, तुका सोम्या. कुर्सार मोडून आमची सोडवून केली देखून, तुका सोम्या. अर्गान दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा. तीन वाशी मोर म्हजे उपकार तुजो भाव बोला गोडा आनंदा. अर्गान दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा. अर्गान दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा. अर्गान
कविता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या हालेलुया 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 प्रीतीच्या बहिणी भावांनो, आम्ही बसूया. तुमचे नदर या जेजूचे दवरात. हांगासर जेजू ह्या वेळार देवाचे उतर आमकां दिता. हे देवाचे उतर आमी उक्त्या व्हडल्यान आमी म्हणचें. जेरेमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा, हांव सर्वेस्पर सर्वेस सगळ्या मनशां कडेन असो सगळ्या तुमच्या देव देव म्हाका म्हाका कितें असाध्य. किती असाध्य. ह्या वेळार जेजू कितेंच असाध्य ना. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशां कडेन असो देव, म्हाका कितेंच असाध्य ना. हांव जे कितें तुमी आतां मागतात ते तुमकां फावो करता. तो विश्वासान मागलें केदींच तो फाटीं दवरिना. जकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 सांगता, दाविदाच्या घराण्यांचेर जेजुलाच्या निवासांचेर हांव देयसो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. तो इतलेंच म्हणटा, दाविदाच्या घराण्याचेर जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो. आज घरान तुमच्या ते मागण्याची जिवी तुम्ही वाडयात. आज तुमच्या घरान तो पवित्र आत्मा येवन तुमकां सकत दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 16 सांगता, साताचो पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो आनी तो तुमकां शिकयतलो, संपूर्ण तरान तो शिकयतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 सांगता, बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां तो दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. रोमाकारां बरोवन 10 9 वळेन सांगता, जेजूस स्वामी म्हूण तुज्या वोंटा आनी तूं परगट उसारची जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उडयलो जाल्यार तुमच्या काळजां सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आज घरांत आसले सगळे कश्ट, आज बेजाराय, ती सगळे सुटका तुमकां मेळटले केन्ना तुमी जेजूचे विश्वास दवरता तेन्ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. 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 रोमन्स चॅप्टर 10:11 सांगता, ताका सतमानतलो कसलो सुलोजेर पडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. आज कोणाचेर तुमी सतमान आसात? कोणाचेर? जेजूचेर? संवसारीच्या वस्तूंचेर? आज जेजू तुका सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. 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 जेजूक ना असाध्य तें कांयच ना. म्हाका उगडास आसा, हांव गोंयांत रेती जायते शुक्रारचे एवरी फ्रायडे हांव रेतीर दवरता. थंयसर म्हाका उगडास आसा, एक काजारी जोडे थंयसर मागतालें आनी 14 वर्सां जालीं तांकां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक ना. सदांच मागतालीं, दोतोराला गेली, जायत्या डॉक्टराक गेली, वखद केलें, कांयच बरेंपण जावना. हांवें म्हळें, जेजू सांगता बोस, मागणें कर, तुजें कितें पातक आसा जेजू लागीं सांग. आज जेजू तुजें मागणें आयकतो, तुका सुटका फावो करतलो. आनी विश्वास धरून जें कितें देवाचें उतर हांवें दिल्लें तिणें पाळ्ळें आनी सदांच तें उसारून आसलें. एक दीस म्हाका गूड न्यूज दिता, फादर म्हाका भुरग्याचें देणें मेळना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. 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 सगळें करूंक शकता जेजू. हांव सांगता हांगासर
थोड्या म्हयन्या फाटी ल्हानशें म्हाका फळ जाल्लें म्हज्या हांगासर. डॉक्टरान म्हळें तो म्हणटा तुवें तें कट करून काडूंक जाय, हांव तुका थोडी टॅबलेट्स दिता, थोडी मेडिसीन दिता, तें काडूंक जाय. हांवें त्या मेडिसनाचेर आशिर्वाद घालो, एकच फावटी तें मेडिसीन घेतलें. हांवें सांगलें जेजू तुज्यान जात कांय न्हू, जर तर हांव तुजे बरोबर दवरतां, तें फळ म्हज्या पाटींतलें खाण उडयतलो. जेजूचे विश्वास धरलो आनी ताची टॅबलेट आनी एक फावटी खाण गेली. जेजू सांगलें जेजू म्हाका तुवें सुटका दिवंक जाय. आनी एका 15 दिसांनी तें फळ नापयस जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आज कितलींशीं हांगासर काजारे जोडी आसात, आज दुखां बरी जाल्यान आमकां देवान कित्याक ह्या भुरग्यांचे देणे फावो जावना तुमी आज सुसरून रडटा जेजू मुखार. आज विश्वास धरा भाव भयणीनो, कोण देवाचे विश्वास धरता ती रिती आता आनी फाटी वचनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आज जेजू तुमचे मागणी आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेफनिया चॅप्टर 3 वर्स 17 सांगता, सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा, तो जय दितलो, झुजारितो तुजे विशयी तो आनंद बरी जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ताच्या मोगान तो तुमकां बरो करतलो. हालेलुया. डॉक्टरान व्हडलो रिपोर्ट दिला जावं परो तुमकां, व्हडलो रिपोर्ट. थोड्यांक कॅन्सर आसा म्हणून जावं परो, थोड्यांक डायबिटीस आसा, व्हडलो रिपोर्ट. फॅक्ट्स कॅन बी चेंजेबल, ट्रूथ कॅनॉट बी चेंज. व्हॉट इज द ट्रूथ? By the wounds of Jesus, all of you are healed. Praise the Lord. जेच्या पवित्र रक्तान सगळीं तुमी धुवन नितळ जाल्यात. हालेलुया हालेलुया. विश्वास दवर. सगळीं तुमचे कश्ट तो काडून वयता. तो म्हणटा इतलेंच, जी कोण कश्टांच्या बराकला आसा ती म्हजी हांव तुमकां विशय दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उबे रावया, देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे येसुवे आसूं, जो हांव परमनेंट जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुमिया. म्हजे थंय रावणांतल्या जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेच फळ दिवन म्हजे शिश्य म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा, तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांव तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय पुतीच्या भयणी भावानो, एक घराबो, एक कुटुंब आपल्या नतलांचे फेस्त समारंभ जाल्या उपरांत पिकनिकाक गेल्ले. पिकनीक जावन घरा फाटी येता आसतना तांचें घर सोरांनी तांचे आसले वस्तू घेवन गेली. आनी थंयसर पत्रकार आसलो, जायत्यांनी तांचे लागीं विचारलें, तुमची जायती वस्तू सोरांनी व्हेल्यात, तुमकां दूख जायना काय? तेन्ना तो म्हणटा, म्हाका म्हज्या घरांतली वस्त सोन गेल्या म्हूण म्हाका दूख जावं ना, पूण म्हाका आज खुशालकाय भोगता, कित्याक आमची कुटुंबां सुरक्षीत आसा देखून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या भयणी भावानो, आमी आयकलां, आयज आमी काजार जोड्यां पासत आमी मागता जेजून पयलें आशिर्वाद त्या कोणा दिलें? आदाम आनी एवेक. आनी इतलेंच म्हळें, वाडात सडात आनी संवसार भरात. त्या दीस दिल्लें आशिर्वाद मनीस तो पाळून आयलो. मनीस इतलो गुल जालो,
मनीस पात काम करूंक लागलो जायते वायट भितर सरले त्या उद्देशी तांचे ते कश्ट आयले आनी निमणें आमी पळयता थंयसर पुर्तुगाल येता आनी सगळो मनीस नाश जाता पूण नोये उत्पत्तीचे चॅप्टर 9 थंय सांगता नोये आनी तेजे पूत ते बाचाव जाले आनी थोडी मनशां ती आनी परतून देवान तांचे आशिर्वाद घालून म्हळें वाडा आनी सडात आनी हांव तुमचे थंय सल्लो करतलो आनी पळयात उपरांत ती सांतत वाडूनच गेली. पेक्षा भयणी भावनो आज आमी सगळ्या काजार जोड्यां खातीर मागुया आनी आमकां हांगासर एक स्त्रिये थंय दादल्यांचें कर्तव्य आनी दादल्यां ते क्रिस्तांचें कर्तव्य हांगासर देवाचे उतरा उद्देशी हांव तुमकां थोडी वळख करून दिता कित्याक देवाचें उतर आमकां सगळ्यांक धीर दिता बळ दिता त्या देखून हांव पळयात गादीचें पुस्तक चॅप्टर 5 वर्स 18 to 19 अशें सांगता आपल्या पत्नी ते संतोश पाव तिचे तांव दादोसकाय जोड तिचो मोग तुजें बवारी आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक दीस अशें घडलें एक ल्हानसो गेम ऑर्गनायज केलो ल्हानसो गेम ऑर्गनायज केलो आनी त्या गेमीन कितें करूंक जाय गोवान बायलेक घेवन वचूंक जाय गोवान बायलेक घेवन धांवूंक जाय आनी व्हडलें प्रायज दवरलें कितलें 50,000 प्रायज खंय ओके आनी सगळे थंयचो जायतो ग्रूप आसलो गेमींत वांटो घेतलो आनी एकलो बारीक मनीस मोठे बायलेक ताच्या बायलेक घेवन धांवलो आनी तो फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें ताका 50,000 आनी एकल्यान ताच्या लागीं विचारलें की बाबा तुजे इतले व्हडले मोठे बायलेक घेवन तूं धांवलोय न्हय कशें जालें. तो म्हणटा कोणा सांगा नाका ती म्हजी बायल न्हय गे. होय आपणाची बायल जायते फावटी जड जाता आपणाची बायल जायते फावटी जड जाता पूण हांगासर हांव इतलें सांगता तिचो मोग करात. मालाकी चॅप्टर 2 वर्स 14 to 15 सांगता आपल्या तरणाटपणाचे पत्नीक कोणूच विश्वासघात करिना जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते फावटी थोड्यांची नदर खंय खंय वता त्या देखून उगडास दवरूंक जाय आमची नदर सारकी आसूंक जाय आनी ती देवाची रचना म्हण देवाक वांकडी कर वायट नदरेन पळय नाका आनी अशें म्हणटा एफेसकारांक बरोवन चॅप्टर 5 वर्स 23 to 33 म्हणटा क्रिस्तान फोवी सभेचो मोग केल्या परी एका दादल्यान आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय आपणाचो मोग केल्या परी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय कित्याक ती आपल्या कुडीचो वांटो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक दीस दादलो बायलेक सारको मारतालो हांव थंयसर पावलो हांवें विचारलो ताच्या लागीं बाबा तूं कित्याक मारताय. तो म्हणटा हांवें मारला तुका कितें जालें फादर हांवें मारला तुका कितें जालें. हांवें म्हणलें ती तुजी साक्रामेंताची बायल तुवें कित्याक तुवें हात उबो रावंक जाय दिंबी घाल आनी बॉक्साने माग. ताणें बॉक्साने मागलें मागीर कितें जालें म्हाका खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उगडास दवर पेद्रूचें पयलें पद चॅप्टर 3 वर्स 7 सांगता आपली स्त्री अस्कत म्हूण समजून तिचे सांगता समजून जिवंक जाय तिका मानान पळोवंक जाय कित्याक देवाच्या देण्यान ती वांटेली जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्त्रिये थंय दादल्याचें कर्तव्य आतां पळया दादल्या थंय स्त्रियेचें कर्तव्य कशें आसूंक जाय. गादीचें पुस्तक चॅप्टर 12 वर्स 4 सांगता गुणेस्त पतीन आपल्या दादल्याचो मुकुट गुणेस्त पतीन आपल्या दादल्याचो मुकुट. गादीचें पुस्तक चॅप्टर 18 वर्स 22 सांगता पतीन आपल्या दादल्याच्या संतोषाक कारण जाता. कोण कारण जाता. हॅलो संवसारीक रेस काय भांगार कोण पतीन दादल्यानो उगडास दवरात कोण तुज्या संतोषाक कारण तुजी पतीन दुसऱ्यांची पतीन न्हय तुजीच पतीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एफेसकारांक बरोवन चॅप्टर 5 वर्स 21 to 33 सांगता स्त्रियेन दादल्याक आपल्या पतीक काल जाय जे कशी पवित्र सभा जेजू काल जाता तशें पतीनेन आपल्या दादल्याक काल जाय जय. आज जायते फावटी इगो भितर सरता एकामेकाक ल्हान जावंक आमी पाटी सरता आमी एकामेकाक खालती रावंक पाटी सरता खालती जावंक नाका. म्हाका उगडास आसा हांव बेंगलोरांत वावर करता आसतना काजारी जोडें एक
त्या दादल्यान म्हळें ताका पोतीने तुज्या आवयच्या पांयांक ते बेंगलोरांत एक रिवाज आसा आवयच्या पांयांक आपूण बेसांव काणवो ती घट्ट रावली हांव बेसांव हांव मागिना हांव तिचो पांय दवरिना काजर 1 म्हयन्यान मोडलें पळयात एकामेकाच्या ल्हानवीक जावन सोलात आनी कितें भाशेन आज हांव सांगता एक भुरग्यां थंय आवय बापायचें कर्तव्य पळयात द्वितीय नियम चॅप्टर 6 वर्स 6 to 7 सांगता भुरग्यांक शिक्षीत करूंक सर्वेस्प देव आवय बापायक आपयता कितें करूं शिक्षीत करूंक शिक्षीत मात न्हय तांकां देवभिरांतीन वाडोवंक जाय मौल्यांनी वाडोवंक जाय आजकाल भुरगीं पळयात पयलें भुरगीं कितें करतालीं फादर आयलो म्हणटा आसतना याजक आयलो म्हणटा आसतना कितें करताले बेस हांव मागतालें आतां पयसताना हाय फादर हाय फादर पळय न्हू पळयात आजकालच्या भुरग्यांक बेसावणें जालां आज पळयात तुमच्या घरांनी पयलीं कितलीं जायतीं भुरगीं आसलीं म्हाका खबर आसा गोंयांत एकले काजार जोड्यांक 14 भुरगीं तांतले ते 1 जण पाद्री जाले 2 माद्री जाल्यो आज कितलीं भुरगीं आसात एक सड्ड म्हळ्यार 2 3 खंय प्रेज जालो हालेलुया मेजून आमी सांगूंक जायना 3 आसात म्हणून जायत्यांक आमी 2च भुरगीं पूण देव बापायनी उणी जाल्यान तर आज आमी मागूंक जाय आज जेजू लागीं आमच्या घरांनी मागूंक जाय देव बापायनी उपजो मागूंक जाय आनी हांगासर आवय बापाय थंय भुरग्यांचें कर्तव्य सांगता पळयात एफएस घरां बरोवन चॅप्टर 6 वर्स 1 to 3 आवय बापायक मान आनी गौरव दी भुरग्यानो आवय बापायक मान आनी गौरव आनी इतलेंच म्हणटा जी कोण मान आनी गौरव दिता यू विल हॅव लॉंग लायफ भुरग्यांक लॉंग लायफ जाय की नाका लॉंग लायफ मानान गौरवान चल्ल्यार तुमकां लॉंग लायफ मेळटलें आनी म्हणटा गादीचें पुस्तक चॅप्टर 1:8 सांगता आवय बापायची शिकोवंक आयक बरे व्यक्तीत बांदून हाडूंक ते उपकारतलें जायते फावटी आवय बापायची भुरगीं आयकनात ओल्ड फॅशन कशें जालां न्हू जायते फावटी भुरगीं जाणटी आसले जाल्यार ती गुजी म्हूण उलयतात आवय बापाय मान रेस्पेक्ट उणें जाला आज आमी मागूंक जाय ह्या सर भुरग्यां पासत आज कितले कंप्युटर इतलो वाडला मोबायल आज हांव पळोवंक गेला आज आमच्या भुरग्यांक दोतोनीच्या भुरग्यांक लागीं विचारलें बाबा तुका दोतोन येता काय म्हणून मोबायल तो भुरगो 2nd स्टँडर्ड भुरगो मोबायलाचे सगळे जाणा तो आमच्या बापा म्हणटा आमच्या बापान आम्हाला बरें म्हणटा मदें दोतोन सारकी ना त्या देखून घरांत शिकोवंक जाय तर तिच्या भयणी भावानो आज आमी उबे रावया देवाची कृपा मागून आज पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया देर बी अनॉयटिंग इन दीस प्लेस ह्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याचें गायन करुया ह्या वेळार आनी आमकां सगळ्यांनी पवित्र आत्म्यान बरोवंक जी कितें उणेपण आसा अस्कत काय आसा सगळें खाण रडोवंक ह्या वेळार भक्तीपणी मागात तुमकां रडोवंक जाय जाल्यार रडात आज तुमची खाळसां आज जेजूक समर्पण दियात कित्याक हो वेळ पवित्र वेळ The Lord can change your life. You have changed entire situation, impossible situations. आणि सगळ्यांक आमकां तो जेजू कृपेन भरतलो पवित्र आत्म्याचें गायन करता आसतना सगळ्यांनी हात उबारून ताका आमी अनॉयटिंग दिस इज द प्लेस द पावर ऑफ द अनॉयटिंग विल फ्लो अपॉन यू ताची पवित्र आत्म्याचें बळ मेळटलें सकत मेळटली आमी सगळीं पवित्र आत्म्यान आज भरतली हांव पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये तूं आमचेर देवून ये आमचेर देवून ये तूं आमचेर देवून ये बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तूं देवून ये
मोगाच्या आत्म्या आमचेर देवून ये आमच्या दुकान पुसवून दिवगे आमच्या दुकान पुसवून दिवगे मुझ्या कष्टांतो आधार जाऊन ये मुझ्या कष्टांतो आधार जाऊन ये मुझ्या आत्म्यातो उसवाड जाऊन ये मुझ्या आत्म्यातो उसवाड जाऊन ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या तू देऊन ये तू देऊन ये ताका वाखाणी कर महिमा वंदन कर या वेळार ताची पवित्र आत्म्याची सुखत आमचेर शिरांनी वाळून जे कितें पिडे आसा ते सगळे निवारून मागुयात. दिस इज द परफेक्ट टाइम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. पवित्र वेळ जे कितें तुमकां मागूंक जाय या वेळार मागात. सुटका तुमकां जाय मागात या वेळार सुटका जेजू तुमकां फावो करतलो. ज्या कुटुंबात शांती ना त्या कुटुंबात शांती मागात. जी कोणा तुमकां बॉक्सांनी दिवंक अवघड लागता जाल्यार तांचे पासून मागणी करात. जर तर तुवें तुज्या घोवाक बॉक्सांनी दिवं नाय, तुज्या बायले तुवें बॉक्सांनी दिवं नाय, भुरग्यांक बॉक्सांनी दिवं ना जाल्यार आज तुमी मागात या वेळार. आज जायते वायट भितर सरला त्या देखून जेजू सांगाता रावून तुमकां अवघड लागता या वेळार. हात उबारून देवा लागीं सांगात या वेळार जेजू म्हाका बोगस म्हजे तुजी पवित्र आत्म्याची भरती लाभय. हालेलुया 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 Bind every chains, every pain from the body right now. सगळं पवित्र सगळं वारो या वेळार. हालेलुया 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 सगळ्या पवित्र आत्म्याची भरती घाल या वेळार. हालेलुया हालेलुया. आज तांच्या काळजात मोग घाल या वेळार. तांच्या काळजात मोग घाल या वेळार. हाले बॉक्सर दिवंक तांकां सगळं ती फावो कर. सगळे पिडा तांच्या जिवितांतले निवार म्हूण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. हांगासर खाजरी जोडी आसा जाल्यार जे कोणाक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक ना आजुनी तांणी मागात आज बावरत्यान. तुमी सांगात आसा जाल्यार बरें जालें. ज्या गरोब्याक त्या कुटुंबाक कोणा भुरग्यांचे देणे जाय तुमी मागात या वेळार. हांव हांगासर मागणी करता आसतना ते तुमचे मागणे जावं दी या वेळार. सर्गींच्या बापा भुरगीं जावन आसात तुवें काजार जोड्यान दिवचे आमोलेक देणे. तुजे वेदी मुखार आमी लग्नाच्या बेसांत एक जाल्ल्या पासत आमी मागता या वेळार. तांणी ह्या आलतारीचेर सुखान तशें दुखान पेड्यान तशें भलायकेंत विश्वास रावतली म्हूण तांणी भासावण दिल्ली. आज
तांचो मोग वाडोय. आज तांच्या काजारी जिवितांत जायतीं वर्सां जाल्यार तांकां भुरग्यांचें देणें फावो जावंक ना. त्या देखून तांचे ते खंत बेजाराय दूख जालेली आसा. अब्राम आनी सारा परी तिखोल वळोवन आसा. एल्काना आनी अण्णा परी ती रडून आसात. ह्या वेळार ह्या सर आवयांचेर दादल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या वेळार आमी विश्वास दवरता. ह्या वेळार जेजू तूं आमच्या मागणी आयकताय. आनी आज ह्या सगळ्या काजारी जोड्यांक म्हाका विश्वास आसा तूं भुरग्यांचे देणे फावो करता. ती वर्सां इम्पॉर्टंट न्हय थंय, तांचे जिवीत इम्पॉर्टंट. आज ती बरें जिवीत जिवना जाल्यार ताणें बॉक्सान दवर जेजू सुडका फावो कर तांकां. बरें जिवीत जिवन तांकां आदार. मुझे संतोष भरतो. कुठा मुझे उल्लास भरतो. जेसू जेसू भरतो. संतोष उल्लास भरतो. जेसू जेसू भरतो. संतोष उल्लास भरतो. जेसू मोगाळ तू ये. जेसू मोगाळ तू ये. जेसू जेसू तू ये. कुटुंबात म्हज्या तू ये. जेसू जेसू तू ये. कुटुंबात म्हज्या तू ये. Hallelujah, 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 hallelujah. ह्या वेळार हांगा आशिल्ल्या सोर कुटुंबा खातीर आमी मागुया. मोकळा जेजू, ह्या संवसारांत मोरियस आनी जुजूचो भुरगो जावन नजरेच्या कुटुंबांत तूं जियेलोय. आज आमचे कुटुंब तुजे जतनेकाल समर्पण दिता. आमचे अत्रेक सुख दुख कश्ट वावर तुका आमी भेटयता. आमचे घराणें भावार्थाचें मोगाचें भाग्यवंतपणाचें आनी समाधानाची बिडा जावं. आमचे मदलो एकवट तीर जावं आनी माया मोग वाडूं. आमच्या घरांत तूं येजमानपण चलय. आमच्या कुडी आत्म्यांचेर आनी आमच्या कामाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. रागाचो अग्यासो आनी बेद्यपणाचो देंवसार आमच्या कुटुंबांत पयस दवर. आमची काळजां सदांच उक्तीन दवर. तुजो मोग विसारचे देणे आमकां दी. द्वेस आसा तें माया मोग भोवपूंक समाधानाचें देणे आमकां दी. मरे मायेच्या आनी सांजुच्या विनवणेन आमची कुटुंबां सर विघ्नांवरांतले राखण व्हर. आमेन. ह्या वेळार आमी सगळीं बसुया. थोडो वेळ आमी जेजू लागीं उलोवया.
इन सायलेन्स वी टॉक टू जीजस. कितेंय आसा जाल्यार जेजू लागीं सांगात. पवित्र वेळ भाव भयणीनो. जेजू लागीं सांगात. ह्या वेळार जेजू तूं म्हजो आसरो. आसतना हांव एक सुरो न्हय एक सुरी न्हय, तूं म्हजे सांगात आसाय. तूं म्हाका आदार दिताय. आज म्हजें सगळें निराशपण तुवें काण उडयलें. आज म्हज्या काळजाचें दूख तुवें काण उडयलें. जेजूक तुमी आर्गां दियात ह्या वेळार. आज जायत्यांक बरेंपण घडलां ह्याच देव मंदिरांत, ह्या पुणशेतांत. जेजून सगळ्यांची मागणी आयकल्या जाल्यार देवाक आर्गां दी ह्या वेळार. जेजूक आर्गां दियात. आज हांगासर खरोच हाजीर आसा म्हजे आनी तुमचे सांगाता. त्या विद्वानान भांगार धूप रक्तंबळ घेवन जेजूक नमस्कार करूंक गेले. तांचे काळजां संतोशान भरली. आज तुमची काळजां संतोशान भरल्यात. कित्याक जेजूक तुमकां भेटला. जाकेवस थंयसर जेजूक पळोवंक तो गेल्लो. रुखार सोडून जेजूची नदर ताचेर आसल्याने आज जेजूची नदर तुमचेर सगळ्यांचेर पडलेली आसा. जेजून जाकेवसाक म्हळें, सकला देव म्हाका तुजेर येवंक, तुमच्या घरा येवंक आसा. आज जेजू दोर तुमच्या सगळ्यांच्या घरा येवंक आशेता. आज ताका घराक घेवन वचात. डोंट लिव इट हियर इट सेल्फ. खरी कुशालकाय जेजूतान मेळटा भाव भयणीनो. संवसारी कुशालकाय 2 दिसांची मात, पण जेजू दिता ती कुशालकाय, संतोष तुमच्या सगळ्या जिविताक. त्या देखून ह्या वेळार दिमी घालुया. ताच्या आशिर्वादाक आमी तयार जाता आसतना सगळे आमी ताच्या आशिर्वादान आमी बरोवया. आज तुमची दंपरां दुखोवंक पुरो. आज तुजे काळीज जेजू खातीर दुखोवंक जाय भाव भयणीनो. आज जावन हें देवाचें उतर जावंक जाय तुजें बोळ. जर तुवें आज तुज्या ह्या नेणटेपणार तूं पवित्र पुस्तक घेवंक सोदलो जाल्यार तुज्या जाणट्या प्रायार तुका आदार दितलो पवित्र पुस्तक. पेक्षा भयणी बाबानो, जेजू तुज्या जिविताचो आसरो, भरवोसो. जेजू इतलेंच म्हणटा तुमकां सगल्यांक, मागात आनी घेतल्या, सदां तुमकां मेळटलें. दारार मारात, तुमकां उगडटलें. आज तुमचें दार, जेचें दार उगडलां तुमकां, आज ताची देणी फावो जातली. ताची कृपा तुमचेर व्हांवतली. आनी हे जेन्ना हे आशिर्वाद आमी घेता आसतना ताच्या आशिर्वादान आमी बरोवया.
ಯೇಸು ಭಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೋಳು ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೋಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೋಳು Bogo, che din swarnum noso, datliari strie modlo. Sangataso, devan pavo kello, ekame katani diuso. Seirik sollo, tace moden zallo, Akker poryantani palso Lagna sanskar povisa bendillo Purpentaka sadam borso Devan zorla Munshan bodum zaina Mogar putra sove Aungkar muria shirwati wamka Bagian kursaच्या kurven nivaram kam च्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन